म्हणचे जाल्यार त्या खातीर पूण एकदां कितें जाता ती असले तांचे कितें आसता भुरग्यां कडेन ह्या एजीच्या भुरग्यां कडेन रिस्क टेकिंग बिहेवियर म्हणून आसता म्हणजे तुका आपणें सांगलां अशें करतलो म्हणून खरेंच तुका करून दाखयलें रिस्ट कापलो किंवा गळ्याचे कट खंय कट घालो किंवा खंय कितें आपल्याक डॅमेज केली अशेंय भुरगीं करूंक शकता त्या खातीर खूबदां तांचे कडेन अंडरस्टँडींग आनी दुसरी गोश्ट म्हणजे पेरंट्सांक एक कळना ऑल द टायम भुरग्याक एक कितें सांगलें तुवें परतून परतून वचून नॅगिंग करतात भुरग्याक करुना तुवें आतां तुका सांगिल्लें मरे रूम क्लीन कर म्हणून अजून कसो करुना अशें जर 5-5 मिनटांनी सांगूंक लागलो हें भुरग्यांक ह्या एजीच्या भुरग्यांक अजिबात आवडना एकदां सांगपाचें परतून सांगचें अरे तुवें रूम क्लीन करुना आतां घरान कोण येवपाचो आसा मातसो कर बाबा बरे भशेन आनी दुसरी गोश्ट भुरगो समज भायल्यांच्यान रागान आयला ताका पुरो जाला ताच्या इस्कॉलान कितें जालां टिचरीन ताका उलयला असायनमेंट सारको जावना मार्क कमी पडले तेन्नाच भितर सरना फुडें पेरंट एकदां तुवें अशें कित्याक केलें तुवें तशें कित्याक केलें तें करूंक लागता मागीर ही भुरगीं पेरंट्सांक थ्रेटन करूंक लागता तूं आनीक अशें म्हणशी जाल्यार हांव तसो करतलो आनी तूं तें म्हणलें जाल्यार हें करतलो तशें करूंक जायना ती भुरगीं जेन्ना कूल डावन जाता तेन्ना तांचे कडेन सुशेगाद बसून उलोवपाक जाय आनी हें इम्पॉर्टंट आतां एक भुरगो बायक चलयली फ्रेंडाच्यान पडून आयलो जाल्यार पयलीं तूं चलयलीच कित्याक तूं पडलो ताच्या खातीर पडलो अशें करपाचें बाबा तूं पडलो तुका लागलें कितें जालें आं सो सुशेगाद मातसो ताका कितें ट्रिटमेंट जायला दिलो आनी मागीर ताचे कडेन उलयलें हें करनात सो पेरंट्स आर ऑल्सो एट फॉल्ट मेनी टायम डॉक्टर राव म्हाका अशें दिसता की पेरंट्स आर मोर एट फॉल्ट इन दीस चिल्ड्रन ही भुरगीं जी आसा न्ही ह्या वयाचे आतां पयलींचे आमचे भशेन ना आमी तकली सकयल घालून उलयताले वयर दोळ्यांक पळयनाशिल्ले पेरंटाचे अशें ना ती तुका परतून आय लायक दीस एज ग्रुप बिकॉज ती तुका परतून प्रश्न विचारता हें कित्याक हें अशें बिकॉज दे रियली वॉन्ट टू गेट आन्सर्स फ्रॉम यू पेरंट्स आर नॉट रेडी टू डू दॅट डॉक्टर म्हाका सांगा प्रश्न आसा हॅलो गुड इवनिंग डॉक्टर गुड इवनिंग I'm 19. Actually, I have a problem since almost last 1 month. The thing is, I can see some traces of something like sperm or something in my urine when I urinate. So, can you tell me, is it serious or something? 19 years भुरगो ताका म्हणटा when he is passing urine he feels that there are sperms म्हणजे हे त्याची परसेप्शन that is perception and it can be there which is normal हे नॉर्मल असता आणि इन द युरिन एक्झामिनेशन करत जाल्यार तातून तुका स्पर्म्स मेळटा दॅट्स नॉर्मल आणि त्या एज ग्रुपान एक व्हेरी कॉमन आणि तातून नथिंग टू वरी इट इज नथिंग सिरियस बरोबर डॉक्टर म्हाका सामको फुडलो प्रश्न आसा हॅलो 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 हां प्रश्न विचारा रामाय उलयता हां विचारा म्हजो चेडो 9वी शिकता आनी म्हणटा तो कितें विचारल्यार राग येता तेका कडेन म्हणटरी तो आयकोंक सोदना म्हगेलें आनी आपल्यालें करता तेका लागून होच तर थंयच्यान आमचें डिस्कशन हेच चल्लां की भुरगे आपले तेच करता पण एक म्हणजे जस्ट असं टेंजन्शियल विभाग म्हणजे इनफॅक्ट एकदा दादा धर्माधिकारी म्हणून एक सिनियर मनीस म्हणजे अ व्हेरी इंटेलेक्च्युअल पर्सन ताका ताणें हाचे विशीं एक बरें सुंदर भाश्य केलें म्हाका याद येता तो म्हणटा भुरगीं आमचे आयकनात हो प्रश्न आयचो न्हय भुरगीं आमचे आयकनात हो काला पासून आयिल्लो प्रश्न वेन वी वर चायल्ड ऑल्सो वी हॅव आवर पेरंट्स हॅड द सिमिलर प्रॉब्लेम आनी जर भुरगीं जर आयकपी आशिल्ले आमच्या पेरंट्सांचे किंवा आमच्या त्या पयलींच्या एज ग्रुपाचे सुद्दां जाल्यार देश केन्ना स्वतंत्र जावचो नाशिल्लो बिकॉज नो फादर ऑर नो पेरंट्स वॉन्टेड देअर चायल्ड टू बी द फ्रीडम फायटर सो भुरगीं आयकनात हाचे असोय ताणें एक इंटरप्रिटेशन केलें म्हणजे विच इज गुड बट आतां तुमच्या प्रश्नाचें उत्तर सर म्हणजे भुरगीं ह्या एज ग्रुपांनी अशेंच करता तो 9 वर्साचो भुरगो म्हणजे 14 वर्सां बॉर्डर लायन दॅट अर्ली टिनेजर अर्ली एडोलसन्स हे नॉर्मल आसा ऑल दीस हॉर्मोनल चेंजीस मातशे रावात थोडी कळ काडा अशें करूं नाका की तुमी पेरंट भुरग्याच्या खांदार हात घालून ह्या एज ग्रुपान उलोवपाक जाय तुमी तें करूंक तयार ना तुमी ताका सकयल्या पावणेर दवरता आनी तुमी वयल्या पावणेर रावता अशें करूं नाका ताजे कडेन अंडरस्टँडींग जावन बरो भशेन उलयात बऱ्या मुडान आसतना सांजचे खंय ह्या संडे तुम्ही फ्री आसतना ताजे बरोबर वॉकाक वचा खंयच्यो खंयच्यो खबरो काडा ताजे रागा बद्दल केन्नाय उलयात हांसत आसात इन अ ह्युमरस वे ना तूं रागार जाता रे तूं म्हाका अशें म्हणलें तशें न्ही दुसरी गोश्ट म्हणजे केन्नाय ताका ड्रायवा करात केन्ना ताका कितें फेवरेट कितें आवडटा त्या कॅफेटेरियान ताका घेवन बसात ताजे कडेन ह्या टॉपिकाचेर उलया पूण देर इज अ टायम टू टॉक टू दीस चिल्ड्रन आनी हें अशें उरचें ना आनीक थोडो मातसो व्हडलो जाता की 16-17 वर्सां ऑटोमॅटीक चेंज येतलो वील बी मोर फोकस दीस इज व्हेरी इम्पॉर्टंट आनी त्या खातीर तुमी डिस्करेज जायनाका कीप होप बरोबर म्हणजे इनफॅक्ट जसं सांगला की लेट्स बी पॉझिटिव्ह आणि हो जो एज ग्रुप आसा तो मातसो असो आसता मातसो डॉक्टर आमकां फुडलो प्रश्न आयलो आसा तो घेवया हॅलो हॅलो हां विचारा आनी सरकारान टॅब आनी कंप्युटर वाटले सगळ्या भुरग्यांक आनी हे वाटले सगळ्या हेंच्या खातीर ताजो खूब इल इफेक्ट जाल्लो पळयला आमी भुरग्यांच्या मदीं आनी दुसरी गोश्ट म्हणजे तुमी सांगता की पेरंट्सांनी एडवायस करचे पेरंट्सांनी तांचे पळोवचे भुरग्यांक पूण म्हाका दिसता आयच्या हातूंत दोनूय पेरंट्स
कामाक वता ती बद्दल 8-9 येता Absolutely, आनी ती भुरगीं absolutely. सगळीं हांच्या हाजेर उरता आयांच्या हातीन उरता हय, जाल्यार हय. तुमी म्हाका सांगात हे सिच्युएशन कशें कितें बदलू येता आमचे आता ते मातशें सांगात की हो सिरियस प्रॉब्लेम ऍब्सोल्युटली आय टोटली एग्री विथ यू. हो प्रॉब्लेम सिरियस आणि इनफॅक्ट हांवें थोड्या वेळ पयलीं होच प्रश्न विचारलो. पेरंट्स कामाक वतात कारण आनी दुसरें म्हणजे पेरंट्स दोगांनी काम करप ही काळाची गरज जाल्ली आसा. सो नो बडी वी कॅनॉट से ना तूं आतां घरा बस आनी भुरग्याक पळय अशें म्हणूं शकना. दुसरें म्हणजे समजा फाल्यां येदा काळजी तुमच्या घरांतलो एक समज तुमी टॅबलेट मोडलो किंवा तो बंद जालो किंवा तुमी काडून दवरलो जाल्यार सुद्दां हो भुरगो दुसऱ्या बरोबर बसतलो आनी ज्यो एक्टिविटी करपाच्यो त्यो करतलोच. सो इट इज नॉट ओन्ली वन थिंग, इट इज मल्टी डायमेन्शन. म्हणजे हे सगळे जे आघात चारूय वटेन जाला आनी पेरंटूच खरो म्हणजे हांव वदोवच्यान परवा हें सांगता की पेरंटाचो सँडवीच जाला. भुरग्यांचोय जाला अशें मॅडम सांगतात बट आय एम टेकिंग लिटल पेरंट्स सायड. पण बींग अ पेरंट पण जशें मॅडम सांगतात तातूंत थोडोसो आमचो इन्वेस्टमेंटूय आमकां करचो पडटलो. कारण जशें तुमी सांगलें जरी पेरंट्स सकाळचो भायर सरून सांजचो लेट सुद्दां आयलो जाल्यार आमकां एक मदीं हॉलिडे आसता किंवा जशें मॅडम सांगलें की घरा कडेन आमी टी व्ही बंद करून जेवपाक बसप किंवा थोडेशे भुरग्यां बरोबर उलोवप. थोडोसो टायम म्हणजे एज वी इन्वेस्ट मनी म्हणजे आमी जशे आमचे पयशे शेअरांनी घालता बँकेनी घालता तसो थोडोसो वेळ आमकां आमच्या भुरग्यां खातीर दिवप ही काळाची गरज. दिस नीड ऑफ द आवर. दिस इज माय परसेप्शन. तरी पण मॅडम यू कॅन एड्रेस दिस. हय ते हांव जरी तुमीच म्हणटा ते खरेंच आसा. आनी दुसरी गोश्ट म्हणजे टॅब्स दिला आनी हें दिला खरें म्हणल्यार अमेरिकेक जर वचत हें भुरगीं ल्हान भुरगीं हें थर्डाची आनी फोर्थाची लॅपटॉप घेवन स्कुलाक वता वीच इज एडवायस आनी ती भुरगीं ताजेर शिकता. सगळें ताजेर शिकयल्लें आसता. आमकां तशें आमच्या दोतोरांच्या कॉन्फरन्साक सगळें पावर पॉयंट प्रेजेंटेशन आसा तशेंच टिचर शिकयता. बोर्डाचेर डस्टर घेवन आनी चॉकान कोण शिकयना हें थंय अशें तरेचें एज्युकेशन आसता. पुणून दुसरी गोश्ट जेन्ना तुमी आसता हें त्या खातीर आमच्या चीफ मिनिस्टरान तेन्ना भुरग्यांक लॅपटॉप दिल्ले 12वीच्या भुरग्यांक आनी धाकट्या भुरग्यांक 5वी 6वीच्या म्हाका दिसता ते टॅब्स दिल्ले. पुणून भुरग्यांक ते खरें प्रोजेक्टा खातीर दिल्ले आसा ताजेर इंटरनेट घालून. पूण भुरगीं फक्त गेम्स खेळटा. हें खुबदां कितें आसता पेरंट्सांनी थोडो टायम स्पेंड करून त्या भुरग्या बरोबर बसूंक जाय. एक टॅब ताका दिला म्हणटा भुरग्या कडेन दवरूंक दिलो किंवा तो काडून घेतलो आनी भितर दवरलो हें खरें इम्पॉर्टंट न्ही. पुणून तो प्रोजेक्ट करतालो तो कितें प्रोजेक्ट करता इंटरनेटार सर्च करून तो कितें म्हायती फायंड आवट करता पेरंटांनी म्हऱ्यान बसून पळोवंक जाय. पेरंट्स खुबदां कामा वयल्यान घरान येता मागीर तांचे वॉट्सॅप चलता किंवा तांचे टीव्हीचेर कितें न्यूज आसता किंवा मॅच आसता किंवा तांचो प्रोग्राम टीव्हीचो सोप्स आसता ते पळोवंक जाय. सो ते भुरग्यांक कितें करता तें कर म्हणटा आनी मागीर येवन कंप्लेन करप की भुरगो सबंद वेळ टॅबार बसला. तुमी घरान येतकीर पुरो जावन आयल्या म्हणून आपल्या सगळ्यांक कितें दिसभर चुकलां ते तुमी आपलो एंटरटेनमेंट पळयता भुरग्याक पळयना. सो दॅर इज नो टायम चायल्ड यू आर नॉट स्पेंडींग टायम विथ द चायल्ड. सो भुरग्याक कितें जालें टॅब मेळ्ळा तो बसलो टॅबाचेर तुवें इंटरनेट घालें ना कारण तो इंटरनेट सर्फिंग करतलो म्हणून तो गेम्स खेळटा टॅबाचेर बसून. सो अशेंच खुबशें जाल्लें आसा. सो भुरग्यांक मातशें एज्युकेशन दिवप की बाबा हें कित्याक बरें न्ही तुका कित्याक दिलां हाजेर टायम ओवर एंड अगेन अंडरस्टँड करप भुरग्याक हें पेरंट्साचें. आनी मोस्ट इम्पॉर्टंट गीव क्वॉलिटी टायम टू युअर चायल्ड. स्पेंड टायम विथ युअर चायल्ड मोस्ट इम्पॉर्टंट. मॅडम खरेंच हो जो प्रश्न आसा तो म्हणजे म्हज्या सुद्दां मनाक अशेंच विचार आनी भंय दिसपाक लागला. एंड एट टायम्स तुमी कितें आसा मॅडम की तुमी बींग अ पेडिट्रिशियन तुमी भुरग्यांच्या नदरेंतल्यान पळयला. मे बी दॅट वी आर ऑन द पेरंट्स सायड म्हणजे आमी पेरंट्साच्या नदरेंतल्यान पळयता पूण आमकां तो भंय आसा आनी तांच्या मनांतले आमचे वेगळे विचार आसा कारण जरी म्हटलें तरी पण लिमिटेशन जातात. सो एनिवे आमकां एक प्रश्न आसा तो प्रश्न घेवया आमी. हॅलो हां विचारात प्रश्न विचारात. आमकां चलो आसा एक 12 वर्सांचो. तो 5th स्टँडर्डाक वता पण ही ताका वाचपाक येना अशें म्हणजे ही कॅन ताका बरोवपाक येता अशें. हॅलो आयकलें प्रश्न कळ्ळो. वाचपाक येना आनी बरोवपाक वाचपाक म्हणजे टॅक्स्ट बुका वयल्यान वाचूंक येना बोर्डार बरयला ते बरयता तो बरोवपाक येतना ना ना ना. हॅलो तर म्हज्या दृश्टीन अशें बरयता पूण ते बारीक स्लो लर्नर म्हणटा ते कॅटेगरी येता. स्लो लर्नर हय तुमी सारकें सांगलें. ह्या भुरग्याक अगेन सर तुमकां इव्हॅल्युएशन करचें पडटलें. इट मे बी अ केस ऑफ डिसग्राफिया जे भुरग्याक कॉपी करूंक येना. सो मेनी चिल्ड्रन आर लायक दीस कारण पेरंट्स एकदा तांकां मार मारता तूं बरयना मुद्दाम करना असं म्हणून. तशें न्ही तें इट इज अ डिजेबिलिटी विथ द चायल्ड इज बॉर्न वीथ. अशें न्ही की तो भुरगो इंटेलिजंट ना सर्टन फिल्डान ताका जमना बाकीच्यो गोश्टी ताका जमता. ही मे बी गुड इन म्युझिक ही मे बी टॅलेंटेड इन स्पोर्ट्स ही मे बी गुड इन सो मेनी अदर थिंग लिटरेचर or some other thing which the child can be trained into. म्हणून ताका तें जमना की बरोवपाक तें अक्षरां ताका जमना because he is born with that disability which is a learning disability. It could be that आणि child requires evaluation. बरोबर मॅडम म्हाका भरपूर प्रश्न आसात आनी लोकांच्या मनांत आनीकय खूब प्रश्न आसात पण ते आमकां विचारूंक शकनात कारण वेळाची मर्यादा आसा. वचच्या पयलीं म्हाका दिसता
एक फोमो म्हणजे हे कितें म्हणजे वॉट इज दीस कन्सेप्ट ऑफ फोमो आनी हाचे कितें मातशें थोडक्यान आमकां स्पश्ट करून सांगात. Actually, FOMO is fear of missing out. Actually, I had an opportunity to speak about it. National आमची कॉन्फरन्स आशिल्ली ताजेर हांवें ह्या टॉपिकाचेर बरयलो. टॉपिक वॉज गिवन टू मी बाय माय टीनेजर डॉटर ऑल्सो, टू बी व्हेरी फ्रँक. आणि फियर ऑफ मिसिंग आउट म्हणजे दिस इज अ कन्सेप्ट विच इज नाव डेव्हलपिंग इन अ टीनेजर एज ग्रुप एज वेल एज यंग एडल्ट्स. कळ्ळें ते कित्याक आमकां कशें जाता पळय आतां टक करून एक मेसेज आयली, टप 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 पळयलें, व्हॉट्सॲप टिंग जालें, मोबायल पळयलो. सो वी आर ऑल द टायम वॉन्ट टू नो वॉट इज हॅपनिंग विथ द अदर पीपल. वी वॉन्ट टू बी अपडेटेड विथ वॉट इज हॅपनिंग इन द वर्ल्ड. आणि हे आता मानसीक एक विकृती जावन पडल्या. आणि पीपल आर गेटिंग मोर अँड मोर. पयलीं फोन नाशिल्लो तरी दोतोर नाशिल्लो, फोन नाशिल्लो तरी भुरग्यांक ट्रीट करताले, घरगुती वखदां दिताले, सगळें करताले आनी भुरगीं बरीं जातालीं. आतां मिनटाक दोतोर आसा, दोतोराक फोन, आतां हॅलो दोतोर म्हणून तूं प्रोग्राम सोड, पूण अदरवायज दोतोराक फोन आसता, किंवा आतां SMS धाडटात किंवा वॉट्सॅपाचेर मेसेजीस धाडटा. इवन आतां आमकां फोटोज लूज मोशन भुरग्याक जाल्यार फोटो बिटो येवंक लागले की अशें मोशन जालां आनी हाका तूं वखद दी. म्हणजे इतली टॅक्नॉलॉजी एडवान्स जाल्या. म्हणटकीर द सेम वे दीस इज वॉट इज पीपल आर गेटिंग ऑल द टायम. हांव म्हज्या पेरंट्स येता तांकां पळयता, आवय भुरग्या मारान उबी रावल्या, ती फोनार उलयता, बापूय बसला तो वॉट्सॅपाचेर कितें करता आनी भुरगो बेडार बसून खेळटा, टॉयस आतां ताणें. आनी कितें जालां तें आय एम वेटिंग फॉर देम टू गेट बॅक टू मी टू टेल मी बाबा भुरग्याक कितें जालां तें. दिस इज टिपिकल फोमो. बिकॉज इवन इन डॉक्टर्स कॅबिन 5 मिनटां तुमकां तो मोबायल ताजेर बसून त्यो गेम्स किंवा ताजेर वॉट्सॅप पळोवप हेंच तुमकां टेम्पटेशन कशेंच रेजिस्ट जायना. सेम वे टिनेजर भुरगीं कितें करता, आतां कितें जालें, फेसबूक हाजेर वॉट्सॅपाचेर फोटो आयले, फेसबुकाचेर कितें घालें फोटो. सो टिनेजर भुरग्यांक ताका एडिक्शन आसता. इवन वायल ड्रायव्हिंग, इवन वायल द क्लासीज ऑन, भुरगीं आतां वॉट्सॅप फोटो पळोवप, हें करप, धाडप, हें सगळें करूंक लागल्या. आनी दे आर गेटींग इन टू अ मेंटल प्रॉब्लेम. बिकॉज ऑफ दीस तांकां कितें दिसूंक लागलां, दुसऱ्याच्या आयुश्यान सगळें बरें चल्लां, म्हज्या आयुश्यान सगळें कांयच बरें ना. आनी भुरगीं आतां डिप्रेशन किंवा एन्झायटी ह्या हातूंतल्यान वचपाक लागल्या. कळ्ळें तुका. सो दॅट इज वाय हें मानसीक विकृती जावन पडलां. दिस इज अ फोमो. सो दिस इज अ न्यू कन्सेप्ट. बरं सर मॅडम, म्हाका आमकां वेळ सामको थोडासा, पण एक लास्ट कॉल आमी घेवया, तुम्ही थोडक्यान उत्तर द्या. हॅलो हॅलो हॅलो. हा, प्रश्न फटाफट विचारा. येस, व्हेरी मच. तुम्ही टीव्हीचा आवाज कमी करा प्लीज. जनरल सम लाइट ऑन सिबलिंग रायवलरी. रायवलरी. ओके चलो, आय गॉट इट. सिबलिंग रायवलरी सगळ्यां कडेन आसता. आनी एस्पेशली एकदां व्हडली भावणां धाकट्या भुरग्यांक बुली करता. खुबदां सिबलिंग रायवलरी जावपाक कारण पेरंट्सूय आसता, कित्याक ते फेवरेटिजम करता भुरग्यांक. एक भुरगो धाकटो भुरग्याचेर चड अटेन्शन दिवप. इनफॅक्ट म्हजे कडेन एक भुरगो आयिल्लो, ताणें म्हाका सांगलें, मम्मा कामा वयल्यान येतकीर फक्त धाकट्या भयणीक घेवन बसता, आपल्याक पळयना. दॅट इज वाय, दॅट इज वॉट आय एम मिसींग. ताणें आपल्या कडेन टायम स्पेंड करूंक जाय. सो पेरंटांनी दोनूय भुरग्याक इक्वल हें दिवपाचें. व्हडल्या भुरग्याकूय धाकट्या भुरग्याच्या कॅरान इन्वॉल्व करपाचो, दोनूय भुरग्यांक इम्पॉर्टन्स दिवपाचें, हें पयलीं करूंक जाय. नाजाल्यार एकाच भुरग्याचेर फोकस केलो आनी दुसऱ्याक केलो ना, किंवा कंपेर केलें भुरग्यांक. ताका पळय तो कसो बरो करता आनी तुका अभ्यासान अशें पडटा, तो इतलो अभ्यासान हुशार, अशें केलें की मागीर सिबलिंग रायवलरी आनी जेलसी भुरग्यां भितर जाता. वीच इज एक्चुअली लिटल बीट ऑफ रायवलरी नॉर्मल मॉडर्न एज अँड दीस न्यू जनरेशन. इट इज व्हेरी हाय. आमच्या वेळार नासतालीं. आतां कोणी भुरगीं 11 भुरगीं बरोबर राविल्लीं. आतां दोन भुरगीं एका रुमान रावंक शकनात. झगडीं, म्हज्या टेबलाचेर तूं बसूं नाका, तुज्या बेडार तूं वचूं नाका, अशें भुरगीं करूं लागल्या. सो दॅट इज व्हेरी कॉमन एट दीस एज. पेरंट्स शूड स्टॉप दीस. मॅडम, म्हाका दिसता इतके प्रश्न आशिल्ले आनी अजूनय लोकांच्या मनात खूब आसा. तुमचे कडेन बरेचशे म्हणजे हें आसा. जर केन्ना वेळ मेळ्ळो जाल्यार परत आनी एकदां हीच कार्यावळ परत कंटिन्यू करूया, आनी किंवा दुसरो एक स्पेशल प्रोग्राम दवरुया. बरीच वेळ काडून तुम्ही मोलादीक माहिती लोकां पर्यंत पावोवपाचो प्रयत्न केला. लेट्स होप दॅट लोकांक ही माहिती कळली आनी ती प्रॅक्टिसान येवपा खातीर ते आपापले पर्यंत प्रयत्न करतले अशी आशा करून आमी तुमच्या सगळ्यांचो निरोप घेतात. तुमकां सगळ्यांक काळजांतल्यान देव बरें करूं. मॅडम, तुम्ही मुद्दाम वेळ काडून ह्या कार्यावळीत वांटो घेतलो. तुमकां देव बरें करूं म्हणटा आनी प्रुडंट मिडियाकूय देव बरें करूं. नमस्कार. म्हज्या व्ह्युअर्सांनी सगळ्यांनी प्रश्न विचारला, तांकांय देव चड बरें करूं. थँक्यू.